दामबाबाले घोडे यांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या दिंडीच्या स्पर्धेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस दिगंबर कामत, दामू नायक, निलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाय, नरेंद्र सावयकर, नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर आणि बाकी सगळे आणि खास करून वाटेकारी जावपी सगळी दिंडी पथकां हरिमंदिर आणि विठ्ठल मंदिर हाचे दर्शन घेतल्या उपरांत दिंडे गेल्ल्या सारखे पावन जाता आणि ते पावन जाल्या उपरांत विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन साक्षात हांगा जाता. जय हरी विठ्ठल. ओके. सो आम्ही जसे म्हणटा की संत तुकाराम आसतलो, ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई हांचे सगळ्यांचे दर्शन तुम्ही घडोवन हाडटा आणि आम्ही जसे म्हणटा की संत तुकारामाक व्हरपा खातीर जसे पुष्पक विमान आयिल्ले ते पुष्पक विमानाचे दर्शन आतांच घडोवन आयले. नवीन पिढीक आमची संस्कृती समजून सांगपा खातीर आणि इतिहास समजून सांगपा खातीर हे एक खूब बरें माध्यम आसा आणि विशेष करून तुमी केल्ली कला ही पळोवपा खातीर हे सगळे लोक हांगासर जमल्या. म्हणून हांव ज्या ज्या पथकां वांटेकारी जातात त्या सगळ्या पथकांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. धाकल्या भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत तुमी जे नृत्य आणि कला जी हांगा सादर करता ताका तोड ना. तुमची तोखणाय करीत तितकी थोडी. म्हणून खरोखरच आणि ही शक्ती आणि बुद्धी तुमकां देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीनूच तुमकां मेळटा आणि देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीत अशाच पद्दतीन ही कला सादर करपाक तुमकां सातत्यात मेळचे. मडगांवांतल्या दिंडीक राज्य महोत्सव दिल्या उपरांत पयलेच फावटी आमी तांकां पुराय जो सहकार्य जाय ते सातत्यात केला. हाज्या फाटलो आमचो उद्देश जो आसा सरकाराचो ह्या राज्यांतली कला आणि संस्कृतीचें जतन करता आसतना दिंडे सारकिलो उत्सव ताका परंपरा आसा 116 वर्सां जाल्या ती आनिकूय कितलीशीच वर्सां अशाच पद्दतीन चालू उरची आणि सरकाराचो ताका मेळचो आणि आमच्या पुराय गोंयांतल्या लोकांक एक संस्कृतीमय वातावरण घडोवपा खातीर एक कलाकारांक वाव दिवपा खातीर आणि जाका म्हणटा ह्या युगात सुद्दां आणि ह्या डिजिटल युगात सुद्दां म्हणजे पंढरपुरांतल्या विठ्ठल रखुमाईची भक्ती करपी लोक फक्त महाराष्ट्रात ना जाल्यार ते आमच्या गोंयांतूय आसा हे तुमी आमकां साध्य करून दाखयता. म्हणून तर दर वर्सा पायी वचपी वारी आसतल्यो किंवा ह्या दिंडेक येवपी वारी आसतल्यो त्यो सातत्यात दर वर्सा वाडटा आणि आता त्यावर भर घालतात. म्हणजे आमचे धाकलेशे भुरगे जे सोपान मुक्ताबाई ज्ञानदेव सगळेजण ते खुद्द हांगासर त्याच रुपांतल्यान जाता आणि ह्या निमित्तान तांकां तांचो इतिहास, तांची संस्कृती, तांची कला ही तांकां कळटा. तांचेय गुण तांच्यांनी सगळे अंगरकीचे अशें म्हाका दिसता. आणि आज परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक हांव ह्या दिंडी उत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयभरांतले लोक ह्या दिंडी उत्सवाच्या निमित्तान हांगासर येता त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा दिता. आणि ही दिंडीतलो राज्य महोत्सवाचो हो असोच कार्यक्रम दर वर्सा आनिकूय मोठो जावचो. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो आणि दामबाबाचो आशिर्वाद, विठ्ठल रखुमाईचो आशिर्वाद हो म्हाका आणि माझ्या सरकाराचेर हो कायमचो आसचो हे तुमच्या लागीं तितकेंच मागता आणि हांव म्हाजे वाणीक विराम दिता. परत एकदा जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. खूप खूप धन्यवाद. श्री हरिमंदिर देवस्थान आणि मडगांवकाराचे भूषण अशें दिंडी महोत्सव हो आयज हांगासर संपन्न जाता. 4 दिसां पयलीं ह्या दिंडीची सुरवात जाल्ली. 4 दीस वेगवेगळी किर्तनां, प्रवचनां, स्पर्धा अशा विविध हातूंतल्यान ह्या दिंडीचें हें वाडत गेल्लें आसा. हरिमंदिर देवस्थानाची स्थापना तशी 1909 सालांत जाली पण त्या 1909 पासून आतां पर्यंत 116 वर्सां हो हरिनामाचो गजर आसा तो सतत चालू आसा. आणि ह्या हरिनामाच्या गजरान फाटले 25 वर्सां 26 वर्सां जालीं की आमच्या दामबाबाल्या घोड्यातर्फे ही स्पर्धा आयोजीत केली वता जी एक्चुअल दिंडी जी आसा त्या दिंडी आणि त्या दिंडी पथकाची स्पर्धा आतां हांगासरल्यान सुरू जाता. ह्या दिंडी पथकाची सुरवात आतांच आमचे गोंय राज्याचे PWDचे मिनिस्टर तशेंच माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाच्या हातान सुरवात जाल्या नारळ वाडून. त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसा मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्षा बबिता नायक, त्याचबरोबर सगळे कावन्सिलर आमचे राजू नायक, श्वेता, बाकीचे आमचे सदानंद नायक आणि राजू, त्याचबरोबर हरिमंदिर देवस्थानाचे वांगडी आमचे मनोहर बोरकार
ह्या परंपरेक भितर आमी ही परंपरा फुडें व्हरपा लागून जो यूथ जो आसा तो प्रयास करता आनी त्या खातीर बारीक भुरगे सुद्दां ह्या हातून दिंडीच्या ह्या गजरान भितर ह्या गोवा राज्य सरकार मान्य महोत्सवान भितर सामील जाल्या. हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आभार मानता, सरकाराचे आभार मानता की लॉंग पेंडींग जो आमचो जो विशय आशिल्लो तो विशय तांच्यांनी फुडें व्हेलो आनी दिंडीक राज्य मान्यता दिली आनी ही आतां ही गोंयची दिंडी जाल्ली आसा आनी त्या गोंयच्या दिंडीक हो जो गजर जो सुरू जाल्लो आसा गजराक आमी सगळे साक्षीदार आसा. हांव मागता की तुमचो सगळ्यांचो मोग असोच उरचो आनी आयज आतां जी सुरू जाल्ली ही विठ्ठल रखुमाईची पालखी ही फाल्यां दनपारां 1:30 वरांचेर हांगा देवळान परत येतली. तो पर्यंत सगळ्यांनी तांचें दर्शन घेवन आनी त्याच बरोबर ह्या उत्सवाक सामील जावन हो उत्सव मोठ्या नेटान मुखार व्हरपाक आमकां हातभार लावचो. जशें आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचे 2 प्रोग्राम बरे व्हडले आशिल्ले ते हे जाल्यार ते मदीं आमी केन्ना तरी विठ्ठल रखुमाईच्या साक्षीन आमी करपाचो यत्न आमी करतले आनी दिंडी उत्सवाचो हो जो गजर आसा तो मडगांवूच न्ही संपूर्ण गोंयभर त्याच रितीन 116 वर्सां म्हटल्यार ज्या तरेन जो करता त्याच पॉम्प आनी त्याच हातून भितर आमी ते करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्या हातून गोंयकारां भितर दिंडेच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, परब्यो. मडगांवच्या दिंडेक 116 वर्सां जातात आणि 116व्या वर्साक जेन्ना आमी दिंडी महोत्सव साजरो करतात तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खालील भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांत सरकार आसा. ह्या सरकारान आमकां सगळ्यांक उतर दिल्लें त्या प्रमाणे मडगांवची दिंडी महोत्सव हो राज्यस्तरीय पातळीवेलो उत्सव मनोवपाचें ठरयलें. दुसरो उत्सव गोंयांत पयलो उत्सव जाल्लो तो त्रिपुरारी पौर्णिमा जो सांखळे जाता काही वर्सां पयलीं 2011 आनी ताज्या फाटल्यान दुसरो राज्यस्तरीय उत्सव मनोवपाची संदी मडगांवकारांक मेळटा आनी हो दिंडी महोत्सव हो आज राज्यस्तरीय पातळीवेलो उत्सव म्हणून साजरो केलो वता. मोठ्या प्रमाणात वातावरण दिंडी ही मडगांवकारांचें भुशण आमी सगळे मानतात आनी दामू नायकान फुडाकार घेवन ताणें पळय ती दिंडीची पथकाची स्पर्धा दामबाबाले घोड्याच्या मार्फत जे केले आनी तें तेंचे कडेन आकाश कंदील स्पर्धा आनी वेगळ्यो स्पर्धा दवरल्यो. ताका लागून ह्या दिंडेच्या महोत्सवाक आज आनी मोठ्या प्रमाणाचेर गर्दी जाल्ली. एक दिंडी महोत्सव फुलिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचो प्रयत्न आसतलो की फुडल्या वर्सा तो हाज्या जागी मोठ्या प्रमाणाचेर आमी आज काही ह्या खेपेक प्रोग्राम केल्ले. एक मल्टीपर्पज हायस्कुला कडेन कल्चरल मोठो प्रोग्राम केल्लो जाका अभंग रिपोज हो कार्यक्रम दवरिल्लो आनी प्रथमेश लगाटेचो कार्यक्रम मडगांव अर्बन बँकेच्या थंय दवरिल्लो. पावसाक लागून आमकां हे दोनी प्रोग्राम आमकां कॅन्सल करचे पडले. पूण फुडल्या वर्सा हांव सगळे मडगांवकारांक सांगता की फुडल्या वर्साचे कार्यक्रम दिंडी उत्सव हो फक्त इतल्याच कुडक्या पुरतो सीमीत रावपाना जाल्यार आख्ख्या मडगांव सिटीत मडगांव शहरात दिंडेचो उत्सवाचो गजर जातलो. व्हायब्रंट दिंडी अशें वातावरण मडगांव शहरात तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताची झलक ह्या वर्सा आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. फुडल्या वर्सा बरो टायम मेळून प्लॅन करून करतले अशी खात्री हांव मडगांवकारांक दिता आनी तुमकां सगळ्यांक दिंडे महोत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता. 116वी दिंडी महोत्सवाची आणि महोत्सव आम्ही आज हांगा साजरो करतात. श्री हरिमंदिर देवस्थानच्या ह्या प्रांगणात दामबाबाले घोडे ते सर्वे सर्वा बाब दामू नायक आणि एक दिलीप आणि सगळे त्यांचे साथीदार हांच्या आज आमी हांगा हरिमंदिराच्या प्रांगणात स्वागत करतात. आज ही दिंडेचें स्वरूप बदलपाचो एक म्हणल्यार ही दिंडी पथकां. ह्या दिंडी पथकान संपूर्ण जे आमचे दिंडी महोत्सवाचें स्वरूप आसा तें बदललां आनी ताका एक नवोच आयाम मेळिल्लो आसा. आमी त्या बद्दल दामबाबाल घोड्याचें आमी अभिनंदन करतात आनी अशीच तांची सेवा ह्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या चरणा कडेन सदैव सतत चालू रावूं अशी आमी देवा कडेन प्रार्थना करतात आनी तुमकां सगळ्यांक 116व्या दिंडी महोत्सवाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा.